मोगाच्या न्हू जायते फाटी आमी मागता आनी जायते फाटी आमी म्हणटा मागलें म्हाका मेळना, मागण्यांत म्हाका रूच ना, मागतना म्हाका न्हीद येता, झेम येता, जांबा येतात, मागूंक इंट्रस्ट ना म्हणून. वय कशें कित्याक जाता मोगाच्या न्हू, कित्याक अशें जाता? हर एक मागण्याचो शेवट वो मोगाच्या न्हू, हर एक मागण्या शेवट वो पयलो शेवट म्हजेर न्ही केंद्रबिंदू न्ही, म्हजेर फोकस करून नजो, म्हजें केंद्रबिंदू न्ही. येचें म्हाका तें दी, हें दी, हे म्हज्यो गरजो, तें जाय लिस्ट न्ही, व्हडली लिस्ट काडून म्हजे खातीर मागचें न्ही, लिस्ट न्ही, व्हडली लिस्ट काडून मागल्यार न्ही मागचें तें वाजबी न्ही. पूण हर एक मागण्यांत केंद्र सोमी जायचें, सोमी म्हजो केंद्र जायचें. सोम्याचेर म्हजी दिश्ट, म्हजी केंद्र, म्हजें गमान हांवें सोम्याचेर, देवाचेर दवरचें. आनी देवाक म्हजें मागणें आसचें. मागण्याचो मस्त एकूच शेवट तो, मुख्य शेवट तो, मागण्याचो मुख्य शेवट वो देवाक महिमा दिवची, देवाक महिमा दिवचें आनी देवाचेर फोकस जायचें. म्हजें गमान देवाचेर आसाचें, ताका महिमा दिवं, ताका वगळाप दिवं, ताका महिमा दिवं, ताचेर म्हजें केंद्र आसाचें, गमान आसाचें. स्वाय म्हज्या ल्हान ल्हान बिडक बिजार, ल्हान ल्हान शक्तींचेर न्ही. थोडे आमी ल्हान ल्हान बिडक बिजार येता. वय सुणेक प्रमोशन मेळाचें, पुताक वयलें काम मेळचें, आनी एक काम मेळचें, उंचायचें काम मेळचें, सांबाळ सोडाचें, आनी असलें पुरा ल्हान ल्हान विशय दवरून आमी मागण्याचेर त्याच खातीर तेंच केंद्रबिंदू. उठतना बसतना मागण्या येताना उठून येताना हेंच न्हय. आमी मागण्या येताना देवा महिमा दिवंक येचें, तेन्ना आमचें आबिरू चड जाता, अभिरुची सडटा मागण्याचेर. गमान आमी देवा महिमा दिवच्याचेर आसाचें आनी देवाचेर फोकस करून आसाचें. वय हें आमकां हांगा मेळटा. आमचो मागण्यांत आमचो कसलो मनोभाव आमचो जायचे. आमी केंद्रबिंदू जावन गे म्हज्यो गरजो, ल्हान ल्हान म्हजे विशय, आनी हांव म्हाका म्हजें म्हणलें तेंत म्हाका तें दी, म्हज्यांक अशें कर, म्हज्यांक तशें कर म्हूण देवा मागचें. म्हजेंच केंद्रबिंदू जायचें की, केंद्रबिंदू म्हजें जायचें की, ह्या केंद्र म्हज्या मागण्याचें देवाक दिवचें महिमा, देवाचेर केंद्र जावन म्हजें गमान खंय आसाचें त्या विशयांत सोमी कितें म्हणटा म्हूण पळया. आनी वांजेलाचेर एक घडी भर आमचे मागणें परिणामकारी जायचें जाल्यार, मागण्याचो परिणाम आमकां मेळचें जाल्यार, आमचें मागणें इफेक्टीव प्रेयर आनी मागण्याचो फळ आमकां मेळचें जाल्यार कसलें मागणें म्हणचें म्हूण आमी चिंतून पळया. माथेवाच्या वांजेलांत 6 अध्याय श्लोक 7 ते 15 पर्यंत एक घडी भर नियाळ करया. वय त्या शिवाय तुमी मागतना अणभवत्या बरी जायतें बडबड नाकात. यथेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हणून तें चिंतात. तुमी तांचे बरी करिनाकात, कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तो तुमचो बाप जाणा. आमच्या बापा तर तुमी अशें मागा. आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गी तशें भुमी, पवित्र जावं तुजें नांव, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमचीं पातकां बक्षी. आमकां ताळ्ळेंत व्हरिनाका आनी खोट्यांत हावन आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुणयाव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापी तुमचे गुणयाव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापी तुमचे गुणयाव बक्षूचो ना. मोगाच्या न्हू हांगा कळटा आमी मागतना पब्लिकली उक्त्यान सगळ्यांक दिसच्या बरी आमी मागचें न्हय. आमचें आमचें मागणें व्हडलें पब्लीक जावन नजो. आमचें थोडें वैयक्तीक प्रेयर वैयक्तीक म्हणचें आनी सांगाता म्हणचें मागणें सांगाता म्हणचें. देखून आमचो मनोभाव, आमचो कसलो मागण्या ती आमचो मनोभाव कसलो. वय शो करचो गी, हांव बरें मागता म्हूण शो करचो गी. शो करूंक न्ही मागणें शो करूंक न्ही. मागण्याचे बापा महिमा दिवं बापाचेर महिमा दिवं. दुसरें
आमचें फोकस जेजू जायचें. आमचें केंद्र, मागण्याचें केंद्र, फोकस, आमचें केंद्र गामान जेजूचेर आसाचें मागणें करतना. वय आमी जेजून सांगिल्ल्यो संगती नियाळ केल्यार आमचें मागणें आमकां रुपांतर करता. आमचें मागणें आमकां रुपांतर करता. आमचें मागणेंय रुपांतर जाता. पयलेंच्या प्रासाक आतांचें आमचें परजळीक जाता आमचें मागणें आनी आमचें जिविती रुपांतर जाता. तें आमकां ट्रान्सफॉर्म करता. आमकांय ट्रान्सफॉर्म करता. आमचें मागणें आमकां ट्रान्सफॉर्म करता. वय मोगाचें न्हू. आतां थोड्यो संगती आहात. पयलें 6 अध्याय 9 श्लोक सांगता. 6 अध्यायात 9 श्लोक सांगता, आमचें अरदान बापाक केंद्र जावन म्हणजें म्हणटा जेजू. आमचें अरदान आसचें बापाक अरदान करचें म्हण जेजू सांगता. आमचो फोकस बापाचेर आसाचें. आमच्या मागण्याचो फोकस, आमच्या मागण्याचें केंद्र, आमचें मागणें करतना गामान बापाचेर आसाचें म्हण सांगता. वय मागची एक प्रिविलेज, ही प्रिविलेज देवान दिल्लें व्हडलें बेसांव आमकां एक देणें. मागणें आमी देवान दिल्लें देणें म्हण चिंताचें. तें देणें आमी काणोवंक घेवचें हांगा मागण्या वेळार. मागणें एक आमकां गिफ्ट, एक प्रिविलेज, देवाचें बेसांव तें मागणें करचें. वय मागणें एक आमकां प्रिविलेज, ताचे थंय आमकां एक करता देवा थंय. मागण्यांत आमी देवा थंय एक जाता. वय देखून मोगाचें न्हू, मागण्यांत बापाचें केंद्र जायचें. मागणें एक आमकां देवान दिल्लें प्रिविलेज, एक देणें म्हूण आमी लेखचें, एक आशिर्वाद म्हूण आमी लेखीचें. आनी त्या वेळार आमचें मागणें फळादीक जाता. दुसरें जावन आसा, आमी मागणें करतना 6 अध्यायांत 10 श्लोक सांगता. आतां वाचल्यान 10 श्लोक सांगता, आमी मागणें करतना बापाची खुशी जावं. बापाच्या खुशयेक काल जायचें. बापाच्या सबमिशन टू द वील ऑफ गॉड. देवाच्या खुशयेक आमी काल जायचें. वय देवाच्या खुशयेक आमी काल जावन आमी मागणें करचें. मागणें देवाच्या मांडावळेक, देवाच्या शेवटाक सरी जावन आसा जाय. आवर प्रेयर शूड बी align with God. Our prayer should be aligned with God. म्हळ्यार देवाच्या शेवटांत align with his purpose. देवाच्या मांडावळेक our prayer should be aligned with God's plan and God's purpose. देवाच्या मांडावळेक आनी देवाच्या शेवटाक सरी जाल्लें जायचें, ताळ पडचें ताका. देवाच्या मांडावळेचे विरोध आमी येचें न्ही. वय देवाच्या मांडावळेक न्ही. मोगाचें न्हू, थोडे फावटी आमी मागण्यांत देवाच्या मांडावळे विरोध येता. देवाच्या मांडावळे विरोध येता. वय आनी एकली बांय खणटा आनी थंयच तांची बांय आसा, हिका बरें उदक आसा आनी एक जागो खणयलो, दरखासा उदक जाय म्हणून तांच्या वचून बोरवेलाली थंय बोरवेल खणटा. दोऱ्याचे थंयच इशिलानांची बांय आसा. हांची बांय आसा, तांकां इल्लीशी क्रश आसा, तांचे कोणीय भायर नात. तांकां भुरग्यांक, एका भुरग्याक जल्मातनांत पांयांत बोळ ना, ताका पळोवंक आसा. इल्लेशे ल्हानशे तोट आसा, इल्ल्यो माडी आसात, तांकां इल्लें बरें उदक आसा. इने नवें दरखास्त खणयलां आनी दोगांय येवन सक्रामेंताच्या अरदाना वेळार आमच्या बांयत उदक दी म्हूण. हें देव मेसवता गे. तुका थंय उदक आसा, तिशिल्यान इतलो जागो थंय काडयत, आमच्या कडेन इतल्यान आमची बांय आसा, थंयच आनी एक बांय कोणी सगळ्यांनी गांवच्यान वचून म्हणून ना, आमकां थंयच बांय जाय म्हूण आमचें उदक सुकोवंक. तशें करियेत की मोगाचें न्हू. कितें केल्यार आयकूना, बांय कोणलीत पूण एक थेंब उदक मेळोना, एक थेंब उदक मेळोना. आमच्या जाग्यार आसा, आमच्या जाग्यार फुल्ल उदक आमच्या तोटाक. आमी म्हणून भिवचें नाका. देवान तांकां फाव केलो ती काडून मेळोवन दित, ती अरदान करचें मनशान अरदान करून दित. वय पूण ती देवाच्या खुशे विरोध येतात म्हूण आमकां बगलें. आमी हांगा कुठीन उपास करून मागलो, ती 1 म्हयनो उपास करना काय आयल्यांत. वय हिंदुवांच्यांनी वचून तांच्या घरा 5 जोड मागले, देवपटचे आसले तांच्या स्थितीत उरले म्हणून थंयंत काडली लॉरी हाडून, थंयंत काडली. एक थेंबो तांकां उदक मेळोना. थोडे फावटी आमी मागणें करता, दिमी घालून अरदान करता, मागणें करता देवाच्या खुशेगी. देखून आमी मागणें करतना ती देवाची खुशी गी म्हूण पळयचें. आनीक म्हाका पोटा उजो येता. तरणाटो भुरगो आशिल्लो, तांकां व्हडल्या माडयेच्यो थोट आसा, कांय 2,500 माडी आसा. आनी 2,500 माडी आसतना तांकां एक पूत दोगां चेडवांक काजर जालां. आनी देवाच्या देन काजर करून दिल्यार बरें आसात ती. बायल्या गांवांत काम करता चेडवां मस्त शिकल्यान, ती पयशे धाडटा कळ्याक जाल्यार. वो चरको चड शिकोवना, 10वी शिकिल्लो, घरांत तालो, बापायक हुशारना म्हणलो, फाटीं पडलो, वचोन आसतना तोट पळोवनासलो. आतां एकच फावटी हांव पळयता तोट तुवें भायर वचचें म्हूण. कित्याक शेजार असो एकलो शिकनातलो, 10वी शिकिल्लो, भायर गेला, ताका तें कळलें स्पेशल एक काम मेळ्ळां, कॉन्ट्रॅक्टाचें काम मेळ्ळां. आनी एकल्या सांगता म्हणून 2 जाण कोण तेंकां काम करनासात ते तांचे सोमतू बरे पयशे धाडटा गांवांत. तुवें भायर वचचें म्हणून.
भायर वचचे तुवें ताचे बरें इलेक्ट्रिशियन जावन आलोय तो कसो स्वता वचून बरें करता ते कॉन्ट्रॅक्ट करून खालें तांणी एसीचें खालें काम शिकलात बारीक कश्ट काडून मुस्तान वचून काम करतात फॅक्टरींनी वचून काम करतात एसीचें मेंटेनन्स कोणें बरे पयशे मेळटात ताणें धाडलां बरें घर बांदलां तुवें वचचें आमच्या व्हडलें घर बांदिचें म्हण इच्छें हांगा हे व्हडलें 2,500 माडी या लाखांनी मेळ जोडी हांगा ती माडी पळयल्यार पुता थंय धाडलें भायर गेलो थंय गेल्लो भुरगो ताका काम मेळटा गी 10वी शिकिल्ल्याक काम मेळोना ताणें भायरेचे देवाची खुशी न्ही हिणें खुशो विरोध मागणें कर आनी कालें कर तिणें भायर धाडलो पुताक आनी तो भायर गेलो हांगा माडयो सुकल्यो ताका उदक घालूंक ताका अपोज करून हिणें कामाकांचे सांबाळ दिवचो ताणी येचें ते कडेन माडये म्हळ्यार बसचें बसून उलोवचें आनी चलचें उदक घालूंक तुला सोमा माडयो तांव एक दीस हळड्यो जाल्यात आमी वचून पळयता पयलें पळयली माडी आतां पळयतना माडी कालें पळोवचें पोटा उज आयलो देवाची मांडावळ गी त्या चरख्यान भायरेचें तो चोरको म्हाका फोन करून सांगता फादर म्हाका फाटीं येना फाटीं येवचें लक्षणां दिसना हांव गेलो तूं म्हाका पोटा समाना मम्मी पयशे धाड ताणें धाडल्या बरें पयशे धाड म्हणटा हिका कित्यान जाला वचून उलया म्हूण उलया तिचे कडेन उलया कालें जाला पळया म्हाज्या मम्मी देवाची मांडावळ गी देखून जायते फाटीं आमचें मागणें देवाच्या मांडावळेक देवाच्या शेवटेक ताळ पडले तशेले मागणें आमी करचें हें जेजू सांगता देवाच्या कुशेक कालतेपण घालचें आनी तसलें मागणें ताच्या कुशेक ताळ पडचें तसलें ताचे सरी जावन येता तसलें मागणें आमचें जायचें विरोध मागणें आनी प्रक करूं नजो विरोध मागणें करूं नजो वय तिसरें खालें म्हळ्यार विनवण्यो वय आमच्या गरजांक आमी देवा लागीं मागाचें आमच्यो गरजो मागाचें आमी हर एक दीस हांगा मागणें आसा आमच्या आत्मज्योतींत आमी मागणें करता आनी निमाणे आमच्यो गरजो देवा लागीं दवरता म्हाका कितल्यो खुश्यो कितलीं जाणां हांवें सांगतात हांवें मागलें मेळ्ळें फादर म्हूण एकलो कितलो सिरियस जालो कांगनाडे आस्पत्रेंत कितलो सिरियस जालो तांचे घरच्यां मागता जायनात म्हणलो उठोवन डिस्चार्ज येताना हांगा हाडून आयिल्ले ताका मागण्या वेळार इतली खुशी जाली ताका आमकां पळोवंक आस्पत्रेंत तो कसो आसलो आतां कसो जावन आयलो कितले तरणाट्यांक येतात इंजिनियर्सांनी पुरा मागणें करूंक आमी कोणाका पळोवना एकामेका सांगून इश्टांक ते सांगता फोन करा थंय वचा मागणें करा म्हूण 15 दीस 20 दीस हांगा दिबी घालून ते तरणाटे कशे मागतात तांकां जेजू कडेन गरजो आमी जेजू कडेन सांगाचे गरजो सांगा जेजू म्हणटा मागा म्हणून गरजां खातीर 11वे श्लोकांत 6वा अध्यायी 11वो श्लोक सांगता आमच्या गरजां खातीर आमी मागाचे कित्याक म्हळ्यार आमी देवाचेर वंदून आसा आमी वी आर डिपेंडंट ऑन गॉड आनी देखून देवा आशेता आमी हेजे ताच्या समोर येजे आनी आमच्या गरजांक ताचे लागीं मागाचे म्हणून देवाची खुशी ती ताची खुशी ताच्या भुरग्यांनी विसारीचे म्हणून बापय आशेता भुरग्यांनी चॉकलेट ल्हान भुरग्यांनी पप्पा म्हाका चॉकलेट दी म्हणटाना तो बापय कितल्या मोगान बलसांतले चॉकलेट काडून दिता आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी येजे आनी रिक्वेस्ट ताच्या मुखार दवरचे आनी आमी मागाचे म्हणून आनी 12वो श्लोक सांगता आतां वाचल्यान 6व्या अध्यायान 12वो श्लोक सांगता आमी आमचीं पातकां उसारीचे म्हणून देवा मुखार देखून हर एका मिसाचेर आमची पातकां हांव पातकी म्हणटा आमी आनी सोमयांक काकुळट कर क्रिस्ताक काकुळट कर सोमयांक काकुळट कर म्हूण देवाची काकुळट मागता हांव देखून मागण्याच्या सुर्यऋत आरंभाचेर मिसाच्या सुर्यऋत आमी सोमयांक काकुळट कर हांव पातकी म्हणटा हांव देखून मागणें सुरू करच्या पयलीं आमची पातकां देवा मुखार उसारीचे देवाक दुखयली घडी आसा जाल्यार आमची पातकां उसारी हर एक मागणें 5 मिनटांचें जावन दी 10 मिनटांचें जावन दी सुरू जेजू हांव पातकी म्हजी काकुळट कर म्हणून मागीर देवा महिमा दिचे अर्गांव ग्लाब दिचे तशें देखून आमची पातकां आमी आनी आमी पाश्चातापावचे रिपेंटंट हार्ट आमी पाश्चातापा काळजान दिंबेर पडोवन पाताक रडल्या वेळार पावचे आनी हांव हेरांक बक्षिता म्हणून कशें सोम्यान तुवें म्हाका बक्षिलां तशें हांव हेरांक बक्षिता म्हणून वय देवा लागीं आमी हेरांक बक्षिचे आनी त्या दाळा बक्षिताना आमचें मागणें पावरफूल जाता देखून हर एका मागण्या वेळार आमी सोम्या जेजू तुवें म्हाका बक्षिलां हांव म्हाका आज कोणा दुखयलां सगळ्यांक बक्षिता कोणाचेर ग्राज्य दवरिना हांव बक्षिता म्हणून आमी बक्षिचे वय देखून आमी बक्षिचे तशें वय थोडे फाटी आमी देवाचेर देवा कडेन मागो येताना आमी बक्षूंक फाटीं सरता देखून आमकां आमी बक्षू देवा कडेन सांगचें जेजू कडेन सांगचें आमी सांगचें सोमी हांव बक्षिता म्हणून आनी चवथें जावन आसा मागण्यांत कालें म्हळ्यार देवा म्हाका डेलिव्हरन्स दी
डिलिव्हरन्स फ्रॉम इवल, वायटा थावन म्हाका संपूर्ण सुटका दी, वायट सकत म्हजेर आसले सगळे म्हजे हांव वायट काडून उडय, वायट आसो म्हजे हांव भस्म करून उडय, म्हजे हांव काडून उडय, भस्म कर म्हणून मागजे 6व्या अध्यायान 13वा श्लोक सांगता, वायटा थावन दुस्मान थावन वायटा विघ्ना थावन म्हजे हांव पयस कर म्हणून. कित्याक कोत्या दुस्मान आमचो दुस्मान तो कोटी सकत तितलो बळा दिका तो, तितलो बळा दिका आसा वय, कितलो बळा दिका आसा, ताचें बळ कठीण सैतानाचें बळ कठीण बळ आसा. पूण तितलो बळाले आमी येजे म्हणना, जेजून ताचेर जैत वेलां पूण जिवन जालो जेजू जैतेवन जाला दुस्मानाचेर, वायटाचेर, सैतानाचेर, ताच्या सगळ्या सैनाचेर, ताच्या शक्तींचेर, दुश्ट शक्तींचेर जेजून जैत वेलां, दुश्टांचो संवार करून जेजू जैतेवन जाला. त्या जैतेवन जाल्ल्या जेजूचे दिश्ट घालतना खंयच्याच खोट्या सक्ती भियेचें म्हणना. थोडे फावटी माट मंत्रां कोटी सगत काडूंक आमकां आपयतात, इतलीं कॉलां येतात आमकां थोडे फावटी वचूंक जायना. आयदनां पडल्या बरी जावचें आनी गोंखल्या बरें जावचें, आपयल्या बरें जावचें, सावळी पाचार जाल्यार जावचें म्हणून लोक सांगता आनी आमकां आपयता. पूण थोडे फावटी आमकां दिसा वचोंक जायना, राती वचचें पडटा थोडे फावटी तांकां मागणें करूंक आनी तांकां कांय भियेना. कित्याक म्हळ्यार जेजून दुश्टा शक्तीचो कुर्सार संवार केल्लो ते आमी मोती काडटा तें मागणें आसा, एक ल्हानचें मागणें. जेजू जैतेवन जाला, जेजू जैतावन जाला, ताच्या आंबलीक रगताचो उडास काडटा जेजून ताचें रगत आंबली रगत कुर्सार थावन देवयताना तें ताच्या भुमीर पडल्या क्षणां दुश्ट शक्तीचो सैतानाच्या राजाचो संवार जालो, भस्म जावन गेलो. जेजू जिखलो, जेजू जैतेवन जालो, जेजू जैतेवन जालो. तें आमचें कंथार आसा, तें आमी बरयल्लें कंथार, तें कंथार म्हणून जेजूक आमी वगडसून येतना होलेन धैर्य आमकां बगता. जेजू आमच्या सांगात आसा, जेजूचें जैतेवन जेजू आमच्या मुखल्यान येता म्हणल्यार आमकां बगता. देखून जिजस हॅज विक्टरी ओवर इवल पावर, ती ताचेर आमी उडासून येता वय. निमाणें जेजू सुरू केल्ल्या कडेन मागणें खंय सुरू करता थंयसान परतून रावता, सुरू केल्ल्या कडेन ताकेर करता वय. तो सांगता मागणें आमी दिताना सर्गींच्या बापाक आमी वगडसीचे, सगळींच्या बापाक आमी वाखाणीचे, हरसीचे कित्याक म्हळ्यार ताच्या राजा खातीर ताणें राज स्थापन केलां, त्या राजाची परज आमी जाल्या. ताच्या दैवीक राजा खातीर, देवाच्या राजा खातीर आमी ताका वाखाणीचे, वगडसीचे, हरसीचे. आनी दुसरें ताचे फावार, ताचे सकत नियाळ करून ताका वगडसीचे, तितलो फावार ताचे सकत तो आमकां दीत येता, ताचे वळटा. त्या सक्ते खातीर आमी ताका वगडसीचे, हरसीचे. आनी निमाणें 13व्या श्लोकांत सांगता देवाच्या महिमे खातीर, ग्लोरी ऑफ गॉड, ताच्या महिमे खातीर, ताच्या राजा खातीर, ताच्या सक्ते खातीर, ताच्या महिमे खातीर ही ती नियाळण देवाक जयकार घालीचे आमी. देव वाखाणीचे, हरसीचे, स्तुती करीचे देवाक, अशें करूं वय. देखून आमी ह्या 4 मुख्य विशयांचेर आमी घमंड दवरया. ते 4 विशय जावन आसात. आमचें आराधन बापाचेर केंद्र करत जायचें, आमच्या गरजांचेर मात्र न्ही, बापाचेर केंद्र करचें ताच्या महिमे खातीर. दुसरें आमी करचें मागणें बापाच्या कुशेक सरी जाल्लें, काल जाल्लें ताच्या सांगात येवचें जायचें. तिसरें वय आमचे विणवण्यो देवा मुखार दवरीचे, देवाचेर विणोवन दवरचें आनी विणवणी दवर मागता आसतना आमच्या पाताक आमी रडाचें. चवथें वायटा थावन आमकां सुटका दी म्हणून देवा लागीं मागचें वय. आनी त्या दळा आमचें प्रेयर इफेक्टीव प्रेयर परिणामकारी जाता, मागलेसो फळ आमकां तक्षणां मेळटा वय. कित्याक म्हळ्यार तें बापाच्या केंद्रीत, देवाच्या केंद्रीत मागणें जाता. आमच्या केंद्रीत न्ही, देवाच्या केंद्रीत जाल्ल्या वेळार आमचें मागणें पावरफूल जाता, इफेक्टीव जाता, मागल्याचो परिणाम फळ आमकां मेळटा. अशें मागणें करूंक देव आमकां आशिर्वादीत करून दी. आमेन.